पाद्र आग्नेल आमकां देवाचो मोदेस्ती. ताचे विनवणेन आमची सगळी मागणी आमी देवाक उबारुया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखतांव आनी त्याच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण आमी मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका आमी दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत थावन मागतांव. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार हे वेळार तुजी गरज भावार्थान मानिवंत आग्नेलाक फुडें घालून सांग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणे उदेशी मागतांव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन.